आज एक एडवर्टायज आमी पळयल्या ती म्हणल्यार गोयची एक फार्मा कंपनी इंडोको फार्मा ही रिक्रुटमेंट करपाक सोदता महाराष्ट्रान। ही इंडस्ट्री आसा गोंयान। ही फार्मा इंडस्ट्री गोयचें उदक वापरता, गोयची जमीन वापरता, आमचे एअर पोल्युशन गोंयकार फेस करता, आमचे गोयचे रस्ते, गोयची इलेक्ट्रिसिटी ही कंपनी वापरता। हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो बर्डन आसा तो हे कंपनी आनी अश्यो कितल्योश्योच फार्मा कंपनी घालता। अशें आसतना हे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम गोयचे सॉल्व करचे सांडून महाराष्ट्राचे सॉल्व करपाक पळयता आनी महाराष्ट्रान इंटरव्यू करता। ते बी जॉब कसले? जॉब क्वॉलिटी अश्युरन्स, क्वॉलिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्स, म्हणल्यार जे जॉबा खातीर M.Pharm, B.Pharm और B.Sc, M.Sc क्वॉलिफिकेशन आसता, जे आमचे गोंयान हे कोर्सीस चलता आनी गोंयान हे एज्युकेशनूय आसा आनी गोंयान हे सेक्टरांच्यान भायर सरलेले कितलेशेच भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा। अशें आसतना हे कितें चल्लां काय म्हणून प्रश्न पडटा। आनी सगळ्यांत शॉकिंग गजाल म्हणल्यार अशें चल्लां आसतना सरकाराचे वतून हातून कसलोच इंटरफरन्स जायना आनी हे कंपनीक हे सर्रासपणी करपाक सरकार अलाव करता। हे गजालीचो आमी निशेध करता आनी आमी कंपनी कडेन डिमांड करता इमिजिएटली तांच्यांनी तो रिक्रुटमेंट प्रोसेस आपलो जो महाराष्ट्रान करपाक सोदता तो स्टॉप करचो। गोयचे अनएम्प्लॉयड युथांक प्रायोरिटायज करचे, तांकां प्राधान्य दिवचें, गोयचो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व करचो, दुसरे राज्यांतलो न्हय। कित्याक प्रत्येक तुम्ही फॅसिलिटीज, रिसोर्सीस, नॅचरल रिसोर्सीस गोयचे वापरता, त्या खातीर इमिजिएटली हे स्टॉप करात आनी गोयच्या भुरग्यांक प्रायोरिटी दिया। दुसरी गजाल